काही दिसापूर्वी एक न्यूज कशी आशिल्ली की फरीदाबाद पुलिसांनी कोण तरी एक मनिंदर सिंग नावाच्या मनशाक अरेस्ट केलो आणि ताजेर एलिगेशन किंवा चार्ज असो आशिल्लो की तो इल्लिगल लिकर गोंयान विकता, तयार करून विकता. ह्या संदर्भात हांव क्लॅरिफाय करूंक सोदता की मार्चाच्या पयल्या आठवड्यान आमकां एक अशीच टीप मेळिल्ली, म्हायती मेळिल्ली. त्या म्हायतीच्या आदारे आमी कलंगूट एक जे लिकर शॉप आसा सिंग लिकर म्हणून, ताजेर आमी रेड मारली. रेडी वेळार आमकां फॉरेन लिकर मेळ्ळें, ज्या फॉरेन लिकराक ट्रान्सपोर्ट परमीट नाशिल्लें. 56,000 फॉरेन लिकर, सादारण 26 ते 27 बाटल्यो, ते सगळे आमी सीज केले, अजून रिलीज करूंक ना. ताज्या नंतर तें जे शॉप आसा तें शॉप एका गोंयकाराचें. सो जो लायसन्सी आसा गोंयकार आनी जो चलयतालो ताका दोगांयक आमी एक शोकॉज नोटीस काडली एप्रिलाच्या फर्स्ट विकान की तें लायसन्स कॅन्सल कित्याक करचें न्ही. ताज्या नंतर पयलीं हियरींग जावंक शकलें ना, कर्नाटक इलेक्शनान मातशें बिजी आशिल्लें. सो आतां 23 मेक तें हियरींग आसा. अशें जायना की एखादी कंप्लेन आयली आनी आमकां दिसलें की इल्लिगल चलता, आयज थंय गेले आनी फाल्यां थंय लायसन्स सस्पेंड केलें, अशें जायना. एक नॅचरल जस्टीस म्हणून आसता. ताजी कितें बाजू आसा ती आयकून घेवन ताज्या नंतर आमी निर्णय दिता. हे केसीन ताजी कितें जी बाजू आसा, म्हणजे आमी दोगांयकच नोटीस धाडले, जो कोण चालक आसा आनी मालक आसा दोगांयकच नोटीस धाडले. तांचें जें कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवन आमी योग्य तो निर्णय घेतले. हे हियरींग किंवा रेड हे आमचे रुटीन प्रोसेस चालू आसता आनी विकान 2 आमी हियरींग घेता. बरीच लायसन्सां आमी सस्पेंड करता. ताज्या नंतर वेगळे वेगळे ज्यो कायद्यान कारवाई करूंक जाय ते आमी करता. सो त्यामुळे आमी एक्शन घेवंक ना अशें म्हणप तितलेशें योग्य न्ही ह्या केसीन. फाटल्या दिसांनी आमी एक पत्रादेवी ट्रक धरलो, तातूंत 23 लाखांचो माल मेळ्ळा. ताजेंय इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. जनरल पब्लिकाक सर्वीस उत्तम मेळूंक जाय ह्या मताचो हांव. आमचे सगळे सर्विसीस ज्यो आसा, चडश्यो सर्विसीस एक्सायजांतल्यो त्यो ऑनलायन सर्विसीस. तरी सुद्दां एखाद्या मनशाक जर दिसता की आपलें काम वेवस्थीत जायना, सगळ्या तालुक्यांनी आमची एक्सायजाची ऑफिसां आसा, आपलें जर काम जायना, कोण आपलें काम आडयता, जाल्यार सगळ्यांक म्हजी विनंती आसा की तुमी ऑफिशियली कंप्लेन करा, जेणे करून आमी योग्य ती एन्क्वायरी करून कारवाई करूं शकता. कांय वेळार एखाद्या वेळार कोणाक दिसूं शकता की ना आपलें नांव डिस्क्लोज जावंक जायना किंवा आपली आयडेंटिटी डिस्क्लोज जावंक जायना, जाल्यार म्हाका येवन मेळा किंवा मेल धाडा, हांव योग्य ती कारवाई करता. पूण कसलो तरी बदनामीकारक पोस्ट सोशल मिडियाचेर व्हायरल करप हें तितलेंशें बरोबर न्ही. म्हाजी सगळ्यांक विनंती आसा, तुमकां जर कितें म्हायती आसा, खंय कितें इल्लिगल घडटा किंवा कोण इल्लिगल करता, अशी जर कितें म्हायती आसा ती आमकां प्लीज शेअर करा, जेणे करून आमी ऑफिशियली कंप्लेन रजिस्टर करून ताजेर एक्शन घेवंक शकता. आतां हे जे हांवें आत्तां म्हणलां की निनावी पोस्ट व्हायरल करतात, वी आर टेकिंग ऑल्सो लिगल एक्शन. वी आर फायलिंग अ पुलीस कंप्लेन, अप्रोप्रिएट पुलीस कंप्लेन, जेणे करून असले प्रकार जे निंदनीय आसा ते प्रकार जावचे न्ही. सो आमचे परेन जितलें म्हणून आमी करपाक शक्य आसा कायद्याच्या कक्षेन रावन तें सगळें करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.